नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अजूनय गोंयकारां भितर तापता म्हादयचें उदक, पूण राजकारणांत कितें म्हादयचो विशय जाला थंड, आयकात हांचेर जाप दिवपी प्रतिक्रिया। कर्नाटक वेंचणुकेचो लोकसभा वेंचणुकेचेर कांयच जावचो ना परिणाम। 350 परस चड सिटां सयत भाजप येतलो निवडून। गोंयची दोनूय सिटां भाजपाचीच, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो विश्वास। आमटाणे धरणाचेर मानक्याचो संचार आशिल्ल्यान थळाव्यां मदीं पातळो भंय, धरणांत घालचे रॅलिंग, थळाव्यांची मागणी। मांद्र्या येवपी बेकायदेशीर बांदकामांक कशेच दिवचे नात थारो। उदक आनी लायटी खातीर मेळची ना परवानगी, ते भायर जातली खर कारवाय, मांद्रे ग्रामसभेन थाराव। स्मार्ट सिटीची कामां अति स्मार्टपणान करप आसा सुरू, कामाचें ना धड नियोजन। पळयात गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट। आनी पणजेच्या पुरुमेंत फेस्ताक पणजेकारां कडल्यान उपाट प्रतिसाद, पुरुमेंताच्यो वस्तू घेवपाक लोकांची गर्दी। आतां खबरो विस्तारांत। म्हादयच्या उदका वेल्यान कांय तेंपा आदीं राजकारण तापून उटिल्लें, पूण कर्नाटक विधानसभा वेंचणूक काबार जातकीच राजकीय मळार हो विशय थंड पडलो। पूण लोक म्हादयक विसरूंक ना। काल मिरामार दर्या देगेर मानवी साखळी तयार करीत गोंयकारांनी म्हादय खातीर एकवट दाखयलो। पूण खऱ्यांनीच म्हादय हो विशयाचो वापर राजकारणा खातीर जालो हाची पुष्टी कांय वडेगाद राजकारणी आनी समाज वावुरप्यांनी केल्या। पळयात। ह्या पक्षांचे हित कर्नाटकात आसात ते केन्नाच म्हादय खातीर चिंतचे नात। देखून लोकांनी आतां भायर सरून आवाज उठोवपाक जाय अशें गोवा फॉवर्डचो सुप्रीमो विजय सरदेसाय म्हणटा। पूण विजयाची गोवा फॉवर्ड आनी काँग्रेस हे युती भागीदार। पूण काँग्रेसी बरोबरची युती वेंचणुके पुरतीच आशिल्ली अशें विजयान स्पश्ट केलां। कर्नाटक आपुणूच व्हडलो ही वृत्ती दाखयता आनी गोंयाक चेपता। राजकीय पक्षांनी न्ही गोंयकारांनी निर्णय घेवचो पडटलो। कर्नाटकांतल्या भाजप सत्ते भायरी जाल्या, पूण म्हादयच्या बाबतींत गोंय भाजपा खातीर कसलीच खोशयेची खबर आसची ना, विजय म्हणटा। काँग्रेसी बरोबर आहा ते इलेक्शनाक काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले। बेसिक अशें आहा की कर्नाटका व्हडली स्टेट, गोंय धाकटी स्टेट। तेन्ना धाकटे स्टेटीचेर अन्याय जाता, कर्नाटकाचो बिग ब्रदर एटिट्यूड चलता। आज मेरेन ऐतिहासीक तर पळयलें जाल्यार म्हादयचेर अन्याय जाला कर्नाटकाचे कडच्यान। हो जर अन्याय आमी पयस करतले जाल्यार कर्नाटकान इंट्रस्ट आशिल्ले लोक गोंयांत मेरेन येवंक शकचे ना। सो गोंयची जनताच भायर सरची पडटली। पयर इलेक्शनाच्या खातीर बीजेपीचो सरकार, गोंयचो सरकार सामको आउट ऑफ द वे वचून गोंयचे सगळे मंत्री थंय कर्नाटकान कॅम्पेन करून गेले। देवानच तांकां रिजल्ट असो दिलो। पूण ज्या उत्सुकतायेन ते गेले, ज्या फोर्सान ते गेले, तातूंत एक क्लियर दिसतालें की गोंयची जनतेचे ह्या सरकाराक पडूंक ना। गोंयची म्हादयची जिवनदायिनी जे आवयचे परस व्हडली म्हणपी सरकार, हो सरकार म्हादयक दिवपाक केन्नाय तयार आशिल्लो, थंय मतां मेळपाक लागली। हें जर बीजेपीन केलां हें फाल्यां आनी दुसरोय पक्ष करूंक शकता। सो आमी हाजे खातीर चतूर रावपाची गरज आहा, गोंयची जनता चतूर रावपाची गरज आहा आनी संघटीत रावपाची गरज आहा। आनी संघटीत रावून ह्या सरकाराक, काँग्रेसांनी दिल्ल्या सरकाराक दाखोवपाची गरज आहा। हो जर न्याय मेळटलो जाल्यार हो लेवलाचेर हो लढत चलतलो। फक्त हेच करून न्ही, थंय प्रवाह म्हणटा तो आतां बीजेपीच्या सरकाराच्या हातान आहा। तो प्रवाहाचेर आमचे स्टँड खंय पावला। सुप्रीम कोर्टान आमी स्टे मागूंक जाय। स्टे कित्याक कोण मागना? खूब इश्यूज आहा, प्रेशर येना। गोंयच्यान जर आमी जागृत आसा म्हणून आमी दाखयना जाल्यार खंयचोच सरकार तुमकां आदार करचो ना। म्हाका दिसना की आमी ओग्गी रावले जाल्यार आमकां आपशीत न्याय मेळटलो। कोणाक पडूंक ना हे जे आतां बोटी आहा आनी जे लोक करतात काजिनो आहा, ते काजिनो जमनीचेर थंय मेगा प्रोजेक्ट सी जातले, सी उरची ना। तांकां कितें आहा, तांकां डिफरन्स कांय ना। तें जावपाचें आहा तें जातलें, पूण आमी काबार जातले, आमचो एनवायरमेंट काबार जातलो। आज म्हादयच्या परिसरान इतले फॉरेस्ट फायर जाले, थंय ताजें कितें जालें ताजें पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां सैमाचे कोणाक पडूंक वचूंक ना।
चड करून हे सरकाराक पडून वचूंक हे सिद्ध जाल्लें. जाल्यार समाज वावरपी फादर बॉलमॅक्सान म्हादयच्या विशया वेल्यान राजकारण्यांक तासून उडयला. राजकारण्यांनी आपल्या स्वार्थाक लागून म्हादयचो गैरफायदो घेतला. राजकारणाच्या बाबतींत हो विशय थंड पडला, पूण गोंयकारांनी हो विशय लावन धरला. फादर बॉलमॅक्स म्हणटा, म्हाका दिसता आतां आमचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आहा तेमी जाय तो फायदो असो म्हणटा आय वूड से एब्यूज ऑफ दीस म्हादय इश्यू. आतां इलेक्शन काबार जाल्या उपरांत थंड पडला असो दिसता, पूण म्हाका दिसता ते आतां इलेक्शनाचे ते थंड पडला तो फकत पॉलिटिकल सायडींतल्यान लोकांचे वाटेनसान न्हू. आनी जे कोण म्हादयीचे पूत आनी धुवो आसा द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ म्हादयी आहात तेंचे वाटेनसान तो थंड पडोंक ना, थंड पडपाचोय बीन ना. गोमंतक टीव्ही खातीर खाशेलो खबराकार समीप नार्वेकार. दिवचल मानांतल्या आमटाणे धरणान मान्यांचो संचार आशिल्ल्यान हें धरण आतां पर्यटना खातीर असुरक्षीत जाल्लें आसा. फाटल्या 2.5 वर्सां भितर आमटाणे धरणान मान्याच्या हल्ल्यांत एका पर्यटका सयत दोगांक मरण आयिल्ल्यान हें धरण असुरक्षीत आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता. बळी वचपाच्यो घडणुको टाळपा खातीर सरकारान ह्या धरण वाठारांत प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करची अशी मागणी आतां फुडें येवपाक लागल्या. 2 वर्सां पयलीं ह्या धरणांत एका राजस्थानी पर्यटक तरणाट्यांचेर मानक्यान केल्ल्या हल्ल्यान ताका मरण आयिल्लें. जाल्यार शेनवारा मानक्याच्या हल्ल्यान थळावे बायलेक मरण आयलें. राजस्थानी मनीस ह्याच डॅमान एक मगरीनूच ओडलेलो आसलो. जवळ जवळ 1 वर्सा पयलींची घटना घडलेली. हांव सरकारा कडेन मागणी मागता आनी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कडेन मागणी मागता की ह्या डॅमाक दोनूय सायडीन रेलिंग घालचे, जेणे करून मनुष्य किंवा प्राणी ह्या डॅमाच्या लागीं वच्चे न्हू. कित्याक ह्या डॅमान खुबश्यो मगरी आसा अशें ह्या भागान रावपी लोक सांगता. ह्या भागान खुबश्यो अश्यो घटना घडलेल्यो आसा. हांव सरकारा कडेन परत एकदां मागणी मागता की ह्या डॅमाक दोनूय सायडीन रेलिंग किंवा कितें तरी प्रोटेक्शन करचें, जेणे करून मनीस किंवा जनावरां ह्या भागान वचचे. ग्रामपंचायतीचे परवानगी बिना कांय प्रकल्प मांद्रे वाठारांत येवपाक लागल्यात. ताका पंचायत उदक आनी लायट कशीच दिवची ना, तशेंच अशा बेकायदेशीर कामांचेर खर कारवाय पंचायत करतली अशें आश्वासन मांद्रेच्या पंचायत मंडळान थळाव्या नागरिकांक आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेंत दिलां. बेकायदेशीर बांदकामांच्या प्रकरणा वेल्यान मांद्रेचो ग्रामसभा बरीच तापली. हे शिवाय उदरगतीची कामां, विद्यार्थ्यांक उर्बा दिवपी उपक्रम राबोवपा विशीं ह्या वेळार चर्चा जाली. संपूर्ण ग्रामसभेच्या माहिती खातीर हांव सांगूंक इच्छिता, खंयचो जेन्ना प्रोजेक्ट येता, प्रोजेक्टाक जेन्ना पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन इश्यू करता, हे सगळ्यांनी आपल्या माहिती खातीर आपणा कडेन नोट डावन करपाचें. जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन जो पर्यंत पंचायत ताका ऑक्युपन्सी दिना, जो पर्यंत तुजो प्रोजेक्ट कमिशन करच्या खातीर जी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आहा ती जो पर्यंत ग्रामपंचायत कन्सर्न पार्टीक इश्यू करिना तो पर्यंत तो गव्हर्नमेंटाचे लायटे वापरू शकना आनी तो गव्हर्नमेंटाचे उदीकय वापरू शकना. आता त्या प्रोजेक्टाक अजून ऑक्युपन्सी पंचायतीन दिल्ली ना, सो तो उदीकय वापरू शकना गव्हर्नमेंटाचे आनी गव्हर्नमेंटाची लायटय वापरू शकना. ताका जर उदीक जाय तेणी प्रायव्हेट टँकरांतल्यान हाडपाचें. ताका जर कन्स्ट्रक्शनाचें काम लायटी खातीर करपाक ताका जनरेटर हाडपाचो. सो त्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींत अजून उदीक ताका दिले, लायट दिले हो विशय ना. जो कोण भुरगो वेदर इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ खंयच्या एज्युकेशन बट खंयच्या सोशल फिल्डान किंवा आनी खंयच्या फिल्डान जर बरो चमकता, इज कंट्रिब्युशन इज व्हेरी गुड एट द स्टेट लेवल, एट द नॅशनल लेवल. सो तो जर भुरगो जर मांद्रे गांवांतलो आसा ताका आमी खंय तरी कंट्रिब्युशन किंवा पंचायतीच्या फंडानसून टू रेकग्नायज हिम ऑर हर एक कितें तरी प्रोविजन करून दवरचें न्हय. जशें तुमी आतां दोगा भुरग्यांची नांवां सांगली, इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव यू हॅव टेकन अँड यू हॅव पुट अप टू द ग्रामसभा. सो इन फ्युचर सुद्धा अशें जर भुरगे कोण तरी फुडें सरता आनी आपल्या स्वताच्या हेचेर जर मांद्रे गांवाचो नांव नॅशनल स्टेट लेवलाचेर किंवा नॅशनल लेवलाचेर जर व्हरता जाल्यार वाय नॉट ताचे खातीर काय तरी प्रोविजन करून दवरपाक जाय. पणजे स्मार्ट सिटीची कामां 150 कंत्राटदार करपाक लागल्यात. सांतिदेज अग्निशामक दलाच्या बिल्डिंगे लागसार चालू आशिल्ल्या साकवाचें काम हाची गवाय दिता. नियोजन तरी सोडूनच दियात, मनाक मारता तशें काम ह्या साकवाचें चल्लां. ते भायर ह्या नव्या कामाक लागून लागसारचो वाठार पावसान बुडटलो हातूंत कांयच दुबाव ना. पयलीं पळोवया चालू आशिल्ल्या नव्या सांतिनेज साकवाचें काम. पयशे वांटोवपा खातीर वा खंयची नवी बांदकामाची येवजण चालीक लावपा खातीर आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन हें काम चालू आसा.
पोरण्या साकवा वयरूच नवो साकव बांदतात. ही कसली टेक्नॉलॉजी काय म्हूण पणजेकार माथे खाजयतात. नवो साकव जातकच पोरणो मोडटले का नव्या साकवाक आधार दिवपाक तशेंच दवरतले हाचो कांयच नेम ना. जो ब्रिज बांदता आसतना पोनाक जे सेंटरींग आणि शटरिंग जे आसता, पुलाच्या पोनाक जे आमी म्हणटात शटरिंग मारपाचें आसता, पुलाक पोंच्यान सपोर्ट करपाक वयर कॉन्क्रीट घालपाचो, हांगा तो सपोर्ट कांयच दिसूंक ना. वयलीचो पूल जो आसलो पयलींचो, जेन्ना पोर्तुगीज काळांत जेन्ना गोंयाचे सत्ता गाजयताली तेन्ना हो पूल आसलो. तुमी पळोवंक शकता बारीक कोणाक हार्केक जो आसा, कोणाक बरे व्हडले लॅटरायट स्टोन जे आसा जो 2 मनशां कडेन उचलोवंक शकना तसले बांदकाम पोनाक आसले. हो पूल एक्चुली मोडा नासलो तो. आतां बांदलो, हे पयशे जे येयलेले आहा 1000+ कोटी, हे भारतीय जनता पार्टी सरकाराक हे कशें मोडपाक जाय आनी खंयसर खर्च करपाक जाय हांकां पुर्ती देवान दिवंक ना. आयते पयशे मेवळे, खंयचे मेवळ्या खंय पयशे मेवळ्या उपरांत जे म्हणटा हे पयशे कशे यूज करपाचे, आयते मेवळे कालू आनी खंय तरी घालू अशें तांकां तरी दिसलां हे सरकाराक. हे जे पयशे जे सरकारान जे वेस्ट केलेले आसा न्ही, हे कारणाशिवाय वेस्ट केलेले आसा. अख्ख्या पणजे मतदारसंघान जे PWDचे कन्सल्टंट जे आसा, जो कोण तरी आसा कन्सल्टंट, जे डिपार्टमेंटाक जो कन्सल्टंट म्हणून काम करता न्हू, तेणी बरे रस्ते न्ही पणजेकारांचे हेंच्यांनी फोडलेले आसा. एक्चुली गरज नासली ते रस्त्याचे वर तेंच्यांनी जर आसपाळ घातलेले आनी स्ट्रेंथनिंग जर केल्ले, खंय कॉन्क्रीट घालपाचें आसलें, RCC कॉन्क्रीट घालपाचें आसलें किंवा PCC घालपाची आसली तर हेंच्यांनी बरोबर घातलेली. पणजेकारांक धुल्लो हो खावपाची गरज नासली. हेंकां एका कॉन्ट्रॅक्टा फाटल्यान जर एक 10 कोटीचें जर काम जर आसा, पर्सेंटेज जी आसता न्हू 30% किंवा 20% कशी मार्जीन खावपाची गजाल आसा न्हू कॉन्ट्रॅक्टा कडसून, ही आमकां गजाल हे भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडल्यान कळटा. काम जे आसा न्हू कोणाक तुमी पळोवंक शकता, हे आतां खणटात. हे खणूंक जाय आसलें केन्ना, पूल बांदच्या पयलीं खणपाक जाय आसलें. हे पोरते जाल्लेले आसा, हे कळना कितें ते. आनी हो फाल्यां सकाळी हो ब्रिज हो मोडटलो हो गॅरंटीड, कोणाक सपोर्ट कांय नासतलो. आतां तेंच्यांनी कितें बांदलात, कोणाक आतां ते जर खणटाय ते पळयात तुमी, हे पोरते हे इंजिनियर जो आसा ताका पगार कोण दिता, BJPचो चीफ मिनिस्टर दिता का BJPचे हे जी पार्टी जी आसा न्हू त्यांच्या बोल्सांतले पयशे काय म्हणटा हांव. हे पयशे जनतेचे पयसो, टॅक्स पेयरांचो पयसो हो असो वेस्ट केल्लो आहा हेंच्यांनी न्ही. हेंकां एक्चुली न्हू हांगा रावन हेंकां एक्चुली हेंकां पिड्यांनी मारपाक जाय आसलें. As we all know, the compiled creek is the lifeline of Panjim. It runs through the heart of Panjim. And it's a beautiful creek. It can be a beautiful creek if it's looked after well and if it's maintained. But sadly, the government thinks otherwise, and it's hell-bent on destroying the creek, the waterway, the main waterway that runs through the Panjim city. So here we can see at the Santines area near the STP plant, they blocked the whole area for more than a year now, and there's a lot of work going on. No one knows what work was going on because it's all been happening behind closed doors. So that is for sure. We know that something illegal is happening when everything is blocked and everything is done away from the citizens' eyes. So the old bridge which used to be here, the curved bridge, is destroyed, and there's a new bridge, a concrete bridge that has come on top of the existing bridge without breaking down the old bridge. ह्या साकवालागसर कांय घरां आसात जे फाटली 40 वर्सां राबितो करून रावल्यात. पुलाच्या कामाक लागून ह्या खाडयेंतल्या उदकाचो प्रवाह आडायला, पावस दारार तेकला. साकवाचें काम केन्ना जायत तो नेम ना. फाल्यां पावसान घालून घेत जाल्यार ह्या खाडयेंतलें उदक आमच्या घरांनी घुसतलें असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. आयकयात थळाव्यांक. And if you see, it's blocked. There is no flow of water. First, usually in the old times when the old bridge existed, there was flow of water. Water used to pass through one side to the other, but now that has also been stopped. There's no provision made for water to actually flow smoothly. So the creek right now is blocked here. Now what is going to happen in the rains, we have no idea. It's going to flood. This whole area is under threat, danger, and the lives of people also along the creek, while living along the creek, is in severe in danger. प्रॉब्लेम पहिले जाताले आता ते गटर बांधतालो त्यांना प्रॉब्लेम ना. आता ते गाण झालेलो, आता साफ केलं, नाही केलं तर प्रॉब्लेम जातालो, उदक भरतालो. ते माती साफ केलं जाताले मला. गटर साफ करून असलं तर येताले, उदकान रावताले. हां ते माती पुण्य येतात, तुमचे सरांक सांगताले आणि कोणाक सांगताले. आमकां खूब फेसिंग करचें पडलें. सद्याक बिजनसूय डावन करचें पडलें. रोड बंद केलो तेणी, रोडाचें काम करूंक लागले. हे सायडीन ब्रिजेचें काम करता आसतना
तेणी सगळें मॅटेरियल हाडून घातलें. आमकां काम बंद दवरचें पडलें. घरान दूल येवपाक लागलो. वचपाची येवपाची वाट बंद जाली आनी सगळो धंदो आमचे सायडीन चलतालो पळय तो आमचो बेकरी जावं गॅरेज जावं बिस्किट्सचो धंदो हें सगळें आमकां बंद करचें पडलें. म्हणजे बिजनस एकदम स्लो जालो हे कारणाक लागून. आनी दुसरो म्हणल्यार आमकां हें उदक बंद धरून आमकां सगळो वास मारूंक लागलो आनी थोड्यांक डेंगू जालो, मलेरिया जाली. हें आमी फेस करचें पडलें. पावसान आमकां तर हे ब्रिजाचे तर माती काडना जाल्यार आमकां हो प्रॉब्लम भरपूर जातलो. कित्याक उदक सगळ्या लोकांच्या घरांनी येतालें आनी एक सायडीन तेवडेन हायट इल्ली आहा आनी हे सायडीन लो आहा. म्हणटच आमचे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स पळय आहा ते न्हू उदीक येयत जाल्यार ते बुडटले, अशीच ते बुडटा. सुमार वर्स जालें हे काम चालू आसा. देखून पणजेच्या दक्षिण भागाकडे वतले जाल्यार फायर ब्रिगेडीक लॉंग कट मारचो पडटा. हो रस्तो बंद आशिल्ल्यान 5 मिनटांची वाट सोडून फायर ब्रिगेडीक थळार पावपाक 15 मिनटां लागतात. समज कितें व्हडलो आकांत आयलो आनी फायर ब्रिगेड उसरा पावली जाल्यार ताका जापसालदार कोण? आयज आमी आसा सांतनीस खाडी हांगासर आनी ही खाडी फाटल्या 1.5 वर्सां सावन हांगासर बंद आशिल्ल्या कारणान लोकांक यो वच करपाकूय त्रास जातालो आनी तीच खाडी आतां ताचें काम जें आसा तें पुराय जायत आयिल्लें आसा आनी 26 मे म्हटल्यार ह्या खाडयेचें इनॉग्रेशन जातलें. म्हाज्या रायट सायडीन तुमी पळोवपाक शकता हांगासर हे गाळ काडपाचें काम चालू आसा आनी हांगासर हो सारको तुंबलेलो गाळ तुमी पळोवंक शकता आनी त्या गाळाक भरपूर असो वासूय येता आनी ह्या खाडये सायडीकूच जे थॉमस गॅरेज तांचें जे घर आसा तांकां भरपूर प्रॉब्लम असो फेस करचो पडलो ह्या खाडये खातीर, ह्या कामा खातीर. पूण आतां खंय तरी ह्या खाडयेचें काम जें आसा तें बेगीन पुराय जातलें आनी 26 मे म्हटल्यार ह्या खाडयेचें इनॉग्रेशनूय जातलें जाल्यार ह्या खाडये खातीर भरपूर लोकांक येरादारी लोकांक वचपाक येवपाक त्रास जालेले आसा. म्हाज्या दाव्या सायडीन तुमी पळोवंक शकता की हांगासर भरपूर असो गाळ सांठोवन दवरलेलो आसा आनी हे जे उदक आसा ते फ्लो जाय नासल्या कारणान हांगासर हे उदक तुंबलेलें आसा आनी सायडीक जी घरां आसा तांकां सुद्दां हाचो पावसान भरपूर त्रास जातलो अशें लोकांनी आपलो जो हुस्को आसा तो आमच्या मेरेन पावयलो आसा. जाल्यार बेगीन ह्या खाडयेचें काम जें आसा तें जावचें आनी हाचो ह्या खाडयेचो लोकांक आस्वाद घेवपाक दिवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन सयत वर्षा आश्वेकर. दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा पणजेचे फामाद पुरुमेतांचे फेस्त भरला. 4 दिसांचे हे फेस्त मंगळाराक सोंपता. ह्या फेस्ताक पुरुमेतांक लागपी सगल्यो वस्तू विकपाक आयल्यात. पळयात गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकाराचो खासा रिपोर्ट. म्हयनो म्हणजे पावसाळो आनी पावसाळ्याच्या दिसांनी आमकां सुकें नुस्तें, मिरसांगो, मागीर जे कितें पावसाळ्यान आमकां जे सामान लागता ते म्हणजे पुरुमेताचें फेस्त. आनी आयज आमी हांगासर आसा पणजेन 4 दिसां खातीर पुरुमेताचें फेस्त भरिल्लें आसा आनी आमी ह्या फेस्ताक कितें कितें आसा म्हणजे मिरसांग्यो आसतल्यो, मागीर तोरां आसतलीं, मागीर फणस, मागीर कांदे, जे कितें पुरुमेताच्या फेस्ताक आमकां मेळटा ते आयज आमी ह्या पणजेच्या बाजाराक आयिल्लीं आसा आनी पुरुमेताच्या फेस्तान कितें कितें आसा तें पळोवया. तुमी पळोवंक शकता पुरुमेताच्या फेस्ताक हे सुकयल्ले पारे, मागीर सुकयल्ली ही आंब्याची सोलां, मागीर तशीच महत्वाचें म्हणजे हे कांदे आमकां अशे हरशिल्ल्या दिसांनी केन्नाच मेळचे ना. पूण हे खऱ्यांनीच आमकां काकीन हांगासर सांगलेलें आसा की हे वर्सभर हे कांदे आमकां अशेंच उरूंक शकता, तांकां कांयच जायना आनी हे कुसा सुद्दां ना. तशेंच हांगासर आसा आमसान सुद्दां काकीन बरी सारकी तरेन हांगासर पिशवेन घालून तेका बांदून दवरलेली आसा.
फेस्त म्हणजे कितें? पुरोमेताचे फेस्त म्हणजे आदींच पासून लोक कितें जाता, पावस पाणी पडलो न्हू, वादळ पाणी आयलें, लोकांक कोणाक भायर वचोंक गावना म्हणून ते कितें करता, मिरसांगो, कांदे जावं आनी कितें अळसाणे बिसाणे, खारे, बांगडे, सुंगटां, मोतयाळी, दडयारे हे सगळे भरून दवरता. कित्याक सांगपा, पावस येयलो काय ना न्हू, कोणाक भायर सरोंक गावना म्हणून ते पुरोमेताचे फेस्त म्हणजे कित्याक लागून दवरला, पुरोमेत करून दवरता आनी पावस पडलो काय ना ते मागीर ते करून मागीर ती खाता. तुमचे कडेन कितें कितें आसा पुरोमेताचे? बांगडे आहा, मोठे बांगडे आहा, बारीक बांगडे, सुंगटां, मोतयाळी, गांवलमो आनी दडयारे आसा. म्हाका 22 वर्सां जालीं, हांव आतां बाजाराक बसता म्हापसा आनी जाय जाल्यार मागीर लोक उत्सव लायता, सारस लायता, तुमच्या दिसा गोमंताक जाला पळय तेका लायता, खंय खंय इव्हेंट बी आसता न्हू, काकोलो मॉल जावं मॉल गोवान बी, हांव तेका बी सगळ्याक प्रोग्रामाला लायता. आमी ज्योतीचे तांदूळ हाडटा, खोचरेचे, ते खोचरेचे आहा, जयाचे आसा, दही चवळी आहा, मेरुले आहा, आवरे आहा, नाशणे, कोथमिरी, तिरफळां, तेल आहा, आगळ आसा, आम्याची सोलां आसा. तुमचे कडेन कांदे आसा? कांदे म्हणजे हे आतां बांदून दवरले, हे बांदून कित्या खातीर दवरप आसता? ते वर्सभर उरोंक जाय म्हणून दवरता बांदून. ओके, ते वर्सभर उरता? हय, वर्सभर उरता. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जी आमकां पावसाळ्यान लागता ते म्हटल्यार नुस्तें. हें आनीक केन्नाय मेळोंक शकता, खारें नुस्तें मेळना. खारें नुस्तें तुमचे कडेन कितें कितें आसा? सुंगटां, गालमो, पेडी आसा, मागीर बोमील आहा, बांगडे आहा. म्हटल्यार लोकांक पळय पुरुमेताच्यो वस्तू जाय त्यो आमी घेवन येयल्या. कितें आमटाण, सोलां, मिरसांगो, अळसाणे, तांदूळ, तेफळां, कांदे, हे कोणाक पळय पुरुमेताक लागता तितलो वेपार हांगा आसता. सो आमी आतां पळयले पुरुमेताच्या फेस्ताक हांगासर सुके बांगडे, मागीर तशेंच आमी पळोवंक गेल्यार सोलां, आंब्याची सोलां, मागीर मिरसांग्यो, सुक्यो मिरसांग्यो, मोठ्यो मिरसांग्यो, अश्यो तरेतरेची जे पुरुमेताच्या फेस्ताक जे पावसाळ्यान लोकांक म्हणजे समज जर वादळ पावस येयल्या उपरांत लोकांक भायर सरपाक मेळनात, तशेंच हांगासर लोकांच्या खातीर हे पुरुमेताचे फेस्त भरलेले आसा. जाल्यार हांगासर सगळे जे पुरुमेताचे फेस्ताक घेवन बसलेले सगळे वेपार आसा ते सगळे गोंयचे आसा आनी सगळ्या लोकांक एक विनंती आसा की ह्या गोंयच्या लोकां कडल्यान हे पुरुमेताचे फेस्ताचे सगळे जे सामान आसा ते घेवचे. आनी हे पुरुमेताचे फेस्त पणजे चर्ची कडेन हांगासर भरलेले आसा आनी 4 दीस हे फेस्त चलतले. जाल्यार लोकांनी येवन ह्या फेस्ताचो आस्वाद घेवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सईत, वर्षा आश्वेकर. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आयतारा आदलो प्रधानमंत्री आनी काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष राजीव गांधीची पुण्यतीथ आनी एंटर टेररिझम दीस पाळ्ळो. कोंकणीची गिरेस्तकाय समजून तिका 8वे वळेरेंत हाडपा खातीर तशेंच गोंयाक राज्याचो दर्जो दिवपाक लेगीत ताचो महत्वाचो वांटो आसा. तांचे उपकार आमी विसरपाक जायना अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार म्हणटा. हो एंटी टेररिझम दीस पाळटा आसतना जातीय राजकारण लेगीत सोंपोवपाचें मोग आमी दवरपाक जाय अशें वक्तव्य विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलें. आज गोंयकार म्हूण जर आमकां स्वाभिमान आसा जाल्यार म्हाका दिसता ती फक्त आज जगभर जर आमी वचत जाल्यार एक गोंयकार म्हूण जर आयडेंटिटी आसा ती म्हाका दिसता कोंकणी भाशेन आसा. आमी जगान आज खंय गेले जाल्यार कोंकणी उलयले जाल्यार थंय आमकां गोंयकार म्हूण एक आयडेंटिटी मेळटा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आमी तांचे उपकार मानपाक जाय श्री राजीव गांधीजीचे की तांणी कोंकणी भाशा ही 8 शेड्युलान हाडली. आज गोंयान स्टेटहूड दिवपाकूय तांचो योगदान आसा. सो म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान हे तांचे उपकार विसरपाक जायना. जो प्रधानमंत्री प्रत्येक भाशणान प्रत्येक इलेक्शन कॅम्पेनिंगान तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जो विचारता की 70 वर्सां कितें जाली, ज्या माध्यमांतल्यान तो लोकां कडेन उलयता ते माध्यम जर तर राजीव गांधीचें जर विजन नाशिल्लें जाल्यार आज कदाचित आमी ह्या स्टेजीर पावचे नाशिल्ले. IT रेव्होल्युशन हे राजीव गांधीन हाडिल्लें. बाब कॅप्टनान उल्लेख केलो की तांचो विचार कितें आशिल्लो तो. जेन्ना ते प्रधानमंत्री आशिल्ले
आनी जेन्ना लिडर ऑफ ओपोजिशन जेन्ना दुयेंत पडले तेन्ना तांणी कोणाक कानूकान खबर नासतना तांकां विदेशांत धाडून तांचो ट्रिटमेंट केलो. सो हाज्या वयल्यान कितें सिद्ध जाता की ही बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी. एक हेल्दी डेमोक्रेसीन ओपोजिशन ह्या गरजेचें. पूण आज देशांत परिस्थिती अशी आसा की जो आज खरें उलयता पळय ताचो खंय तरी आज आवाज दामपाचो प्रयत्न. This sort of anti-terror day today, several, you see, it was because we should also remember of several attitude of certain sections of the people of some fascists have contributed even to the death of Mahatma Gandhi ji. The murder of Indira Gandhi ji, all these are due to also certain elements or fascist elements. Apart from terrorism, we should also abolish such communal approaches. As our leader says, Rahul Gandhi says that this shop of hatred should go. Communal politics should stop along with terrorism today. We should all also take a pledge that this communal politics should go away. Today, Rajiv Gandhi's contribution to our state of Goa, he had a very soft corner for Goa, for our Konkani Maibhash or for statehood. We will always remember him, and the Congress party will always remember his contribution towards India and towards Goa. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा चोपता. रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.